बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. पयल्या इतिहासाचें पुस्तक 12 वोळ 18. ओ दाविदा, आमी तुजे, ओ जेसेच्या पुता, आमी तुजे बरोबर आसाव. शांती शांती तुजे ताई आनी शांती तुका मोजत करतल्यांक, कित्याक सर्वेस्परान तुका आदार दिला. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या तुमकां सगल्यांक शांती आवडेता आनी येवकार दिता. बाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन आपले चिटीन पयले आवेस्वरान 3रे वडींत अशें म्हणटा: जेजू क्रिस्ताच्या देवाक, आमच्या सोम्याच्या बापाक वाखाणुया, दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सर्गींचो आपलो आशिर्वाद, सगळीं आत्मीक वरदानां तो सुबामपणी देंवयत आसा. आमी देवाक दिनवासूंक फावो, कित्याक ताणें आमकां व्हडांतलें व्हड देणें, आपलोच पूत जेजू फावो केला. होच जेजू आमचे मुखार ह्या आल्तारार हाजीर आसा. व्हडा मोगान आनी खालतिकायेन आमची मान बागावन ताका नमस्कार करुया. सगलीं बसुया आनी गीत गावुया बापाच्या एकल्याच पुता, R4, पेज 176. बापाच्या एकल्याच पुता, सर्गींच्या बोलीस रासा. स्वर्गांत देवून आयलाय, संवसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. विशय आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन चर्चा करता आसतना खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. लुकाचे शिवर्तमान 24 वोळ 15. प्रकाशनेचे पुस्तक 22 वोळ 5. तूं कितलो खाला पडटाय तें तूं चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें तुजें जिवीत पयलीं करतालोय तशें कर. तुजें जिवीत बदलिना जाशी जाल्यार हांव तुजेशी येतलो, तुजी दिवली तिचे स्वातेवेली काडटलो. देवान आमकां उजवाडाचीं भुरगीं केल्यात, पूण आमी पातोक आदारून उजवाड साडून काळोखाक वेंग मारल्या. आमकां बोगोस सायबा, आमची काकलूत कर. आमच्या सगळ्या गुन्यांवाची ह्या वेळार आमी बोगसणे मागुया आनी कोदी बोरीत काळजान गीत गावुया I9
page 119. Jesus mocha tu cirau padieta boksong mochi isoglipat ka Dukang durtam Nicho kurtam Soglipat ka Bogos mon magtam Dukang durtam Nicho kurtam Soglipat ka Bogos mon magtam Bagyon Paulo, Philip Karank, चिटीन बरोवन पयले आवेस्वरान वळी 3 ते 4 अशें म्हणटा. तुमचो उगडास करता तितलेय पावटी तुमचे पासत हांव म्हज्या देवाक दिनवासता आनी तुमा समेस्तां खातीर प्रार्थना करता तितलेय पावटी खुशालकायेन तें करता. देवाच्या हातांतली सुबाम दिणी घेतलोल्या पासत दिनवाशी कालचान ताची वाखाणणी करुया. आमी गीत गावया F6 page 88. आमी फकत दुलपद गायतले हांव. Devak denvas, devak hargam, Jezu songi amka vichoy. Devak denvas, devak hargam, Jezu songi amka vichoy. स्तोत्र 93 वोळ 5. तुझें उतर कदींच हालो ना बदलना. संवसार सोरोसोर सर्वेस्परा तुझ्या घरांत फागतोली पवित्रताय. हेच देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबी रावया. लुकाचें शुभ वर्तमान 24 वळी 13 ते 35. त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाच्या गांवांक वेताले. आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें.
ते एकामेका लागीं उलोवन विचार कोत्ता आसतना जेजू खूद आपुणूच लागीं सरून तांचे बोरी चोलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलेलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लियोफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, तूं एकलोच जेरुजाल्यान 8वो मनीस कितें? तूं ह्या दिसांनी घडलां ताची तुका कांयच खबर बी ना? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कित्याची? जेजू नाजरेडकारा विशीं घडलां ताची. तांणी म्हणलें, देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार खोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो बाखणार तो आसलो. कशे भाशेन आमचे मुखेल यादनीक आनी वडील हांणी ताका मोन्नाचें फोरमोड मारूंक धरून दिलो आनी ताका कुर्सार खिळायलो. तर इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जाला. आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं तांच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण गोयेल आनी बाखणारांनी सांगलेलें तितलेंय सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी ह्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें मूं? मागीर मोइजेस आनी सगले बाखणारां मेरेन आपणाक लागता तितलेय शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतल्या म्हणसर ते वेताल्या त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हणलें, आमचेशीं राव. तर सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे बोरी रावूंक गेलो. तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, आशिर्वाद म्हणून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखार वेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर हुलपतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले आनी तांणी सांगलें, सोमी खरोच जिवोवन जाला आनी शिमावाक दिश्टी पडला. आनी हांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे परी उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसुया आनी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. आयच्या वाचपांत आमकां एमावसाचे वाटेर दोगां शिसांक जेजूचें दर्शन हाची खबर मेळटा.
आमी दोर एकली एमावसाची वाट चलताव. एमावसाची वाट, भावार्थाची वाट, मोगाची वाट, बोरवाशाची वाट. हे वाटेर आमकां जेजू भेट्टा. जेजू खूद आमचे सोदीक येता. हे आमकां देवाचें उतर सिद्ध जाता. आमकां जेजूची गरज आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवीत जिवंक. ह्याच जेजूक आमी तोरेक भासांनी भेट्टाव. आमच्या खासगी मागण्यांतल्यान, कुटुंबीक मागण्यांतल्यान, समुदायीक मागण्यांतल्यान आनी अदीक करून मिसाचे भेटींतल्यान. मिसाची भेट जावन आसा जोर आनी तेंगशी क्रिस्ती जिविताची. जंय जेजू खूद आमकां मेळूंक पवित्र आल्ताराचेर हाजीर जाता आनी उपरांत आमच्या काळजान बिराड करता. ही एमावसाची वाट आमकां पवित्र मिसाची समजोणी दिता. मिसाचे भेटेचे भाग. समुदाय वो लोकांचो जमो. यादनिकी हाजीरपण. solemn entry of the priest. प्राचीत रीत. वाचपां. पयलें वाचप आदल्या कोरारांतलें. दुसरें वाचप नव्या कोरारांतलें. शुभ वर्तमान. देवाच्या उतराची परगोटणी वो प्रवचन. बेटोवणी. कॉन्सक्रेशन. क्रिस्त प्रसाद आनी शेवटाचो आशिर्वाद. लुकाचो 24 वोड 13 आमकां अशें सांगता. 2 शीस जेरुसल्याक तावन 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमावसाच्या गांवांत वेताले. 2 शीस बरोबर आसले. आपली यात्रा ते करताले. हे यात्रेक आमकां सर्गीचे यात्रेची खबर दिता. आमी सगळीं यात्रेकारां एकठांय येवन आमची यात्रा करतांव. ही यात्रा पवित्र मिसाचे भेटेची यात्रा. जंय आमी एक समुदाय कशी हाजीर जातांव. वोड 14. हे सगल्या गोंडिताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आपली यात्रा करतना हे 2 शीस जेजूच्या कोश्टा मोरणाचेर आनी पुनर्जीवनपणा विशीं एकामेका लागीं उलयत आसले. हें करतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. जेन्ना आमी मिसाचे भेटेक एक समुदाय कशी हाजीर जातांव तेन्ना यादनीक दोबाचीकपणी मिरवोन काडून भितर सोदता. हांगा यादनीक जेजूचो रूपकार कुणायता. वोड 17. ताणें तांकां म्हळें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो?
ते थांबले. तांचे तोंड चिंतिस्त दुखीस्त आसले. हांगा जेजू तांचे लागीं तांचे निराशीपणाची खबर विचारता. क्लिओफास ताका त्या दिसांनी जेरुसल्यान घडलोले ताची खबर दिता. तो सगळें जेजूक उक्तेपणी सांगता. जेजू कांयच नको आसलोल्या भाशेन चित्तान आयकता. हेंच कितें प्राचीत रितीच्या बागान घडटा. जेजू आमकां आमचें उणेपण घेवन आपणाशी आपयता. ताचे मुखार आमचें आख्खें जिवीत उक्तें करूंक आमकां संदी दिता. आमच्या ल्हान व्हड चुकीचें भोगसणें फावो जाता. वोड 26 ते 27. देवाचे कुशे पोरमोणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेन प्रवेश करचो. मागीर मोइसेसान आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्राचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. हांगा जेजू तांकां मोसेस आनी प्रवाद्यांनी क्रिस्ता विशीं कितें सांगलोलें ताचो उगडास करून दिता. एक देवाच्या उतराचो अर्थ तांकां दिता. मोसेस आनी प्रवादी आदलो करार कुणायता. जेजू क्रिस्त नवो करार कुणायता. आख्खी समजणी म्हणजे प्रवचन वो सेर्मांव. वोळ 28. जेजू आपूण फुडें वेता अशें करता, पूण ते ताचे लागीं प्रार्थून मागतात म्हणून. आमचेशी राव आनी जेजू रावता. उपरांत ते एका घरांत वेतात. मेज, उंडो, पिवून आनी हेर जेवणाच्यो वस्तूची तयारी करतात. हे कुणायता बेटोवनी. उंडो सोरो आनी हेर दानां जी आमी याज्ञिकाच्या हातान घालतात. वोड 30. तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. जेन्ना याज्ञीक उंडो सोरो आपल्या हातान घेवन मागणें करता, पवित्र आत्म्याच्या बळान वो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता. हो शुभ वेळ आमी कॉन्सक्रेशन म्हणटा. आमी न्हूच उंडो सोरो घेता, पूण जेजूची कूड आनी रोगोत शिवता. हीच कूड जेजून खुर्साळ मोडून दिली. वोळ 31. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. जेन्ना उंड्या रुपान आमी जेजूक शिवता, तेन्ना जेजू आमकां आनीक भायर दिसना, कित्याक तो आमच्या काळजान येता. हाकाच लागून
तो आनीक भायल्यान दिसती पडना. आमचे भितर जियेता. ताचे आसणे आमी भोगतांव आनी आमी ताका ओडकोतांव, अणभवतांव. हेंच की क्रिस्त प्रसादा वेळार घडटा. देवाची पदवी आमची सोवे आमी ओळखून घेतांव आनी दिनवाशी मोनान आनी काळजान ताचे उपकार आठयतांव. वोळ 30:3. आनी तेच वाटेर त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले. जेजूक आमी शेवल्या उपरांत आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवची गरज. आमच्यो वायटाव्यो संवयो पयसावची गरज. जशे ते दोग शीस उठून जेरुसल्याक गेले तशेंच आमी परत देवाचे वेंगेंत येवची गरज. हेंच पवित्र मिसाचे बेटे वरवीं घडोवंक फावो. आमी कितें अणभवलां देवाच्या उतराची समजुणी आमी दुसऱ्यांक परगटची गरज. आमचो भावार्थ जिवंक आनी तो दुसऱ्यां सोबे वांटूंक आमकां याज्ञीक आशिर्वाद दिवन म्हणटा, वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. हीच मिसाची भेट आमच्या कुटुंबा सोबें जिवंक आमकां संदी मेळटा. जितले पावटी आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेतांव तितलेय पावटी आमी एमावसाची वाट चलतांव. आमी खूद जेजूक आमकां सांगात दिता. मिसाचे भेटेंत उर्बेन वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करुया. गीत आमी गावया D12 पेज 53. D12. कुशल मोनान काळजा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण. कुशल मोनान काळजा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण. ये तू जेजू आमची मोदी जास आमकां उठोवची वीण. जा बलिदान दिनवासीची आत्म्याक जेवण घोटायची. ये कोण तुझे आमचे अर्पण बापाक पावोय आमची बसून. कुशल मोनान काळजा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण. कुशल मोनान काळजा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण. ह्या वेळार ओगेपणान आमची मागणी जेजू मुखार आमी दवरया.
सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजूनूच शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान आमी बापाक उलो मारूया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. Sorun